तुझ्या नावांसोम्या भक्तीना मी जमल्या बेटोच्या कामकान जमबलिना दयेन आमका तू फावो करदन्या दैवी तुझे निवरदान सर्गी मानान आमका तू पोसताय उन्या वायना तुका स्तुतिताय जिविताकाना दोष करताय तुझे दय आमका एकवटायताय तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना मी जमल्या बेटोच्या कामकान जमबलिना दयेन आमका तू फावो करदन्या घेवच्या तुझे दैवी वरदान. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. माय म्हयन्यांत आमी आसाव. माय म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा पास्कांकाळाच्या 4था आयताराच्या ह्या देवस्तुतेक तुमकां मोगासो स्वागत आमी मागता. इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां जायनंतरी माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग फावो केल्ल्या देवाक जावं वर्गां. हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर तुमचे इराद्या खातीर भेटोवचें जावन आसा. परगांवांत गांवांत आसात सर्व आमच्या भाव भयणी खातीर कोरोना पिडे वरवीं कश्टतल्या आख्ख्या संवसारा पासत सर्व मनशा कुळा पासत तशेंच कश्टार संकश्टांक बली जाल्ल्या आम्हा समेस्तां पासत हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. सर्व सांगाता मेळया एका काळजान एका मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. देवाची काकूळत देवाचो आदार आनी देवाचो मोग विशेश रितीन अनुभव करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू बरो गवळी तो जावन आसा बोकऱ्यांचें दार. शिडयां पासून जीव दिवचे तसलो वर्तो महान गवळी तो जावन आसा. ह्या गवळेच्या जतनायक आमी जेवच्याक तो ताचे लागीं आमकां आपयता. पासो सोरो तो आमकां दिता. प्रशांत नितळ उदक तो आमकां पिवंक लायता. असल्या बऱ्या गवळाचो पाटलाव करूंक आनी असल्या बऱ्या गवळाची सेवा करूंक देवाचो आदार कृपा विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर एक भर आमचे दोळे धांपया. आमच्या अंधस्कनाची दूख धरया. नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमच्या बदकाची दूख धरन आमी आमकांच तयार करया. आमी गेल्ल्या बदकाची दूख धरन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्पद्वेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता. मनांत चिंतून तोंडार सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हाका सदां संवकार मरी सगळ्या दुतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Soumya kakuta, Soumya kakuta,
Krista kakut कर Krista kakut कर Somia kakut कर Somia kakut कर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया Sepodweda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Kartau Ami Tuka Din Vastau Tuja Tuhdoi Bapa Pasom Ami Tuka Makantau Sumya Jesu Krista Bapaच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागे मारून घे की त्या पवित्रज्ञा संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया इगडी बरदोळे दांबिया आमच्या गरजंगती विशेष करून आम्ही मागे सर्गीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या कासरिणांत सर्व शेळयांक तारान मेळचे म्हण बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचोन बऱ्या सरोवाक तांकां पावयता दर्या आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच वळखोंक ताचे फाटल्यान वचोंक आनी नागोवण्याच्या हातांतली सुटोन जेजू दिता तें तुजें सबाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर आख्या संवसारा विस्तारलेल्या मारेका कोरोना पिडेता आमा समेस्ता सुटका सुडवण लाभय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धमदत्ताच्या कृत्य अवस्थांतले वसाप थवल पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताल्या लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो तर तुमी कुर्सार मारिल्ल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलचे सगळे घराणे दुबाव्याविने जाणा जावं ही उतरां आयकतच ताची काळजां शिजलेले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धमदत्ता लागीं तांणी अशें विचारले भावानो तर तुमी कितें करीजे तवल पेद्रून ताका जाप दिली पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो आरेकलो आपल्या पातकाचे बक्षाणेर जोडोंक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पविस्नान घेवं तवल तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले कित्याक
तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसल्या सुमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपुणें दिता त्या हरेकल्यांक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवा दिवंक पळयले आनी हे स्पश्ट संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतार मानून घेतल्यांक पविस्तान दिले. सुमार 3000 जण त्या दिसा ताच्या मेलांत दाखल जाल्ले. देवाचे उतार हे. Serves formoso goli Kains macaurena Serves formoso goli Kains macaurena Serves formoso goli Kains macaurena Pasło soron meltatăi, tu म्हाका विशेप दिता नितळूत का सरशीन म्हाका आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता Serves formoso goli Kains म्हाका उरना आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सोय आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता Serves formoso goli Kains macaurena Serves formoso goli Kains macaurena San Pedroच्या पयल्या पत्रांतले वासा. प्रिती मोगाच्या न्हू, बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीक हांवें तुवें तें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांत तावन कसलेंच कपटीपण आयलें ना. ताका सवल्ल्या वेळार ताणें पाटी सोरलो ना. ताका कश्ट येताना ताणें बेस्टायलें ना. बागार निती प्रकार जडती करतल्याक जतने आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वावयलीं. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तोवळ पर्यान वाट चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय पाटी आयल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी ती म्हाका वळखता. जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं
तुमचे सोबे असो भाग्यवान जुवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून फरिसांवा लागीं म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो चोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवल दार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी तो तासो ताळो वळखता ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान तांचे तावन ते पळून धांवतात. जेजून तांकां येवपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व चोर आनी लुटकार. देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबी थंय आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन ओमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गोवळी कन्नडांत कुरुबा, इंग्लिशांत शेफर्ड म्हणटात. गोवळी म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें? गोवळी म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ पयल्यान एक मार्गदर्शक. मार्गदर्शक खंय वचूं जाय, खंयच्या वाटेन वचूं जाय, कशें वचूं जाय, कित्याक वचूं जाय म्हणल्या विशीं सारकी समजणी दिवचे तसलो मार्गदर्शक. गोवळी म्हळ्यार राखवली. दुस्मानातावन राखून व्हरचे तसलो, अन्य मनजाती तावन, भिरांकूळ कर्गांतावन, शिकारेगराच्या पासांतावन राखून व्हरचे तसलो. आपल्या शेळयांक कसलेंच बादाक जायनातले बरी, आपल्या शेळयांक कसलेंच नुकसान जायनातले बरी राखून व्हरचो राखवली. गोवळी सांबाळतलो. आपल्या हिंडांतल्या बकऱ्यांक कांयच बादाक जायनातले बरी, कसलीच पिडा शिडा येनातले बरी, कसलेंच अनावत घडनातले बरी सांबाळतलो एक सांबाळणार. गोवळी जतन घेतलो. कशें एक आवय बापूय भुरग्यांची जतन घेतात, एक कशें एक कोंबी आपल्या पिलांची जतन घेता, तशेंच एक गोवळी आपल्या हिंडांतल्या बकऱ्यांची वा शेळयांची जतन घेतलो. तांकां बरें काणून पिवन, पासवो सोरो प्रशांत नितळ उदक, बरें रावची सुवात तो सोदून तांकां तो सांबाळता, तांची तो जतन घेता. गोवळी एक शिक्षक. आपल्या हिंडांतल्या शेळयांक तो शिकयता. थोडी बूद तो शिकयता, थोडे एक शेगूण तो शिकयता आनी सारक्या वाटेन चलोवंक कुमो करता. तो एक शिकोवणदार. तशें गोवळी म्हळ्यार एक मार्गदर्शक, एक राखवली, एक सांबाळतलो, एक जतन घेतलो आनी एक शिक्षक जावन आसा. आनी असलो 5 तरांचे मिसांव आपल्या गोवळीकपणाच्या वावरांत हर एक गोवळी करता. म्हणजे मग अशा भावानो भयणीनो, गोवळी वा कुरुबा वा शेफर्ड
आमच्या मदीं येतात ते बकऱ्यांक सरयतले वा शेळयांक सरयतले. शेळयांक वा बकऱ्यांक सरयतले मात्र गवळी न्ही. ते गवळी आमच्या मदीं हांगासर नांत. उत्तर कर्नाटकांत मैसूरांत आनी मडिकेरी वा कुर्ग वा मंड्या तिसऱ्या गांवांक गेल्यार आमकां थंयसर कुर्बा वा गवळी आनी बकऱ्याचो हिंड पळोवंक मेळटा. पूण आमच्या गांवांत मंगळुरांत उडपींत ह्या परिसरांत आमी पळयता आदीं आमी गेल्या जाल्यार आदल्या काळार आमच्या लागीं गोरवां आसलीं. गोरवां आतांची बरी जास्ती सिंधी गोरवां न्ही. आदलीं काट गोरवां आसतालीं. एक घरांत 25-30 गोरवां. ताचे सांगात कांय थोडे पाडे कांय थोडे रेडे. आनी ह्या घरांत व्हडलो गोठो. त्या गोठो आनी ह्या गोठ्यांत गोठो भरून गोरवां आसतालीं. तांकां सकाळीं गुड्याक आंबोडचें, सांजेर पाटी आपूण हाडचें. आनी ह्या गोरवांक पळयतलेच कुटुंबाचे सांदे आसले. तांकां वावर त्या गोरवांक आंबून व्हरचें. सोरोव तांकां सोरोव दिवचो. तांकां उपरांत पाटी आपूण हाडचें. तांकां ताळणें घालचें, ताळणें दिवचें. तांकां उपरांत तण वा भातेन घालचें. कांय इल्लो कुळीत वांटून दिवचो. कांय इल्लो रेड्यांक वाड्यांक कुळीत काडून दिवचो. आनी अशें गोरवांची सेवा करच्यांत मग्न जातालीं. आनी सदावत हें काम मालगडी मनशां करतालीं. कित्याक तांकां कोऱ्या पिकासाचें काम करूंक जायना, शेताभाताचें काम करूंक जायना, गाद्याची मेर काडूंक जायना, मेर दवरूंक जायना, कुसूंक जायना, वा भात लुवंक वा नेज लावंक जायना. असलें काम करूंक तांकां नातल्यांक, लाटीचें उदक उडोवंक जायनातल्यांक आनी उदक शिमूंक जायनातल्यांक हें वावर गोरवां सांगाता वेचें. तांकां थंय बरो सोरो आसले आंबून व्हरचें, पाटी आंबून हाडचें. तांकां इल्लेशें ताळणें वचचें. तांकां इल्लेशें भातेन घालचें वा तण घालचें. तांकां इल्लो कुळीत वांटून घालचो वा तांकां इल्लेशें कुळीत काडून दिवचो. असलें वावर करून आसलीं. आनी ही मालगडी मनशां तांच्या ताब्यान दिल्ल्या त्या गोरवांचो ह्या त्या जनावरांचो विशेश मोग करतालीं. आनी हर एका गोरवांक एक नांव दवरतालीं. केंपी, मोट्टी, आप्पी अशें विविध तरांनी ते तांकां आपयतालीं. आनी ह्या जतन घेतल्यांक तीं गोरवां पाडे ते रेडे बरे वळखताले. बरो संबंद आसलो. आनी तीं तांकां आपयतना कान नीट करतालीं आनी तीं आसले कडेन धांवून येतालीं. तुमी जाणांत हांव ल्हान आसतना आमच्या घरांनी आमच्या गांवांत आमच्या घरा वस्तू सगळी आसली. हे संदर्भार आमकां रेडे आसले, पाडे आसले. हे संदर्भार म्हजो आवयचो बापूय तो आमच्या रेड्यांचें जतन करतालो. आनी जर तर आमी कोणीय गाद्यान कोसून आसतना जर तर आब गाद्याच्या मेरेक आयलो जाल्यार रेडे सीदा ताचे कशेन वचून रावताले. कित्याक म्हळ्यार त्या रेड्या आनी ताचे मदलो व्हरतो संबंद आसतालो. देखून सीदा रेडे वचून ताचे कशेन रावताले. आनी एक तांतू एकलो अणकुरो रेडो आशिल्लो आनी तो रेडो आमच्या आबाक मात आयकतालो. उरल्यांक कोणाक आयकनातलो. कित्याक तो ताची जतन घेतालो. तांकां सोरोंक व्हरचें, तांकां धुवचें, पाटी गोट्या आपूण हाडचें, तांकां तेल पुसचें, तांकां कुळीत घालचो हो वावर तो करून आसलो. आनी अशें त्या जानवरां मदें आनी त्या गवळ्यां मदें एका रितीचो संबंद, एका रितीचो मोग उपजता. कित्याक हो गवळी आपल्या ताब्यान आसलेल्या त्या गोरवांचो, त्या शेळयांचो विशेश रितीन मोग करता आनी देखून ते ताका वळखतात. तशेंच आमी पळयता आमच्या घरांनी थोडीं कुंगडां आसात. आनी आमची मालगडी मनशां कुंगडां पोसची संवय पयलीं आसली. आतां कुंगडां येनात, दुकोर येनात आनी गोरवां येनात जाल्यांत आतां आमची ल्हान घरां फ्लॅटां अशें जाल्यांत देखून असल्या संगतींत पयस आसांव आमी. पूण जाल्यार आदल्या आमी कुटुंबाक गेला जाल्यार थंयसर असलें पळोवंक मेळटालें. कुंगडां आनी कुंगडांक आपोवचें, तांकां खावंक घालचें. कुंगडां मेजचीं, कोंबे कितल्यात, कोंबयो कितल्यात, पिलां कितल्यात, कोंबले कितल्यात, तलकां कितल्यात म्हणून आमी लेख करचें. आनी हर एका सांजेर गुडायेच्या पयलें लेख करताल्या. कित्याक हर एका कुंगडाचो आमकां मोग आशिल्लो. हर एका कुंगडाचेर आमकां एका रितीचो हुस्को आशिल्लो. देखून तांकां वेळार उदक दवरचें, वेळार खावंक घालचें आनी हें पुरो आमी करतल्या. कित्याक म्हळ्यार एका रितीचो संबंद, गवळीपणाचो वावर थंयसर आशिल्लो. देखून हें आमच्या आदल्या जिवितांत कांय थोडे आतांय असलो वावर करून आसात. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आदल्या काळार असलो वावर जाल्यार आतां असो वावर, गवळीपणाचो वावर
विविध रितींनी आमी करता विविध रितींनी आमी करता विविध रितींनी आमी करता पळया आवय बापूय एक गवळी जावन आसात आवय बापूय गवळी जावन आसात कित्याक म्हळ्यार तवळच्या काळार मस्त भुरगीं आसले कुटुंबांत 7, 8, 9, 10, 11, 12 अशीं कुटुंबांत भुरगीं आसलीं आतां एकलीं दोगां भुरगीं आसात वा थोड्यांक चड आसात आनी कितलीं भुरगीं तीं आसूं दी ही आवय बापूय गवळ्याचो वावर करतात त्या भुरग्याक मार्गदर्शन दिवचें त्या भुरग्याक राखवली जावन रावचें त्या भुरग्याक सांबाळून व्हरचें त्या भुरग्याक जतन घेवचें त्या भुरग्याक शिकयतलो वा शिकयतली शिक्षक जावचें ह्या 5 रितीचो वावर ही आवय बापूय निरंतर भुरग्यां खातीर करून आसात एका भुरग्या खातीर ह्या भुरग्याच्या वाडावळा खातीर आतांचे आवय बापूय कितें करनात पयलें आमचे आवय बापूय फकत जागो आनी गादे बटां शेतां म्हणून तातूंत मग्न आसलीं आनी आपलीं भुरगीं तातूंत वावर केल्यार तांकां दोसकाय भोगतालीं देखून ती म्हणटालीं इस्काला बेताय जाल्यार वच बरें शिकल्यार फुडें वच ना जाल्यार घरांत राव आमकां जायत्यो सागोळी आसा देखून सागोळी खातीर तुवें रावल्यार कांय तोंदरे ना म्हणटालीं आंतली आमचे आवय बापूय आपल्या जाग्या खातीर आस्ती खातीर आपल्या सगोळी खातीर बेड्या खातीर भुरग्यांक इस्काला तावन घरा रावयतालीं काम करच्याक पूण आतांची तशी परिस्थिती न्ही आतांची परिस्थिती सुदरल्या भुरगींच आवय बापायक सर्वस्व आनी देखून ह्या भुरग्यांनी बरें शिकच जाय भुरग्यांनी बरें फुडार वयर जाय देखून ह्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमकां कितें करून आमी तयार आसा देखून ह्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर जागो जाल्यार विकून तो मेळ्ळलो दुडू भुरग्याच्या शिकपा खातीर गळसूंची आवय बापूय आसात कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार आवय बापूयच आतांच्या काळार आवय बापायक भुरगींच सर्वस्व म्हणून एक चिंता आसा बारी बरें देखून ह्या भुरग्यांच्या वाडावळे खातीर आतांचे आवय बापूय कितें पुरा सॅक्रिफायस करनात भुरग्यांक परिक्षा जाल्यार तांकांय परिक्षा भुरग्यांक टीव्ही ना जाल्यार तांकांय टीव्ही ना भुरग्यांक मोबायल ना जाल्यार तांकांय मोबायल ना भुरग्यांक इस्काला व्हरचें हाडचें भुरग्यांची जतन करचें आनी सगळी देखभाल जावंक पुरो मार्गदर्शन राखवलीचें सांबाळून व्हरचें तसलें जतन घेवचें तसलें शिक्षक असो वावर हें सगळें आवय बापूय कुटुंबांत भुरग्यां खातीर करतात देखून ओर्तो वावर गवळीपणाचो वावर आधुनीक काळार आवय बापूय आपल्या भुरग्यां थंय करून आसात तशेंच धार्मिकां एक याजक जावं पुरो धर्म भयण जावं पुरो धार्मिकां धर्म भाव जावं पुरो जायतीं जीं सगळीं आपल्या ताब्यान दिल्ल्या शेडयांचो मस्त जतन करतात एकोवेंताची सुपिरियर आपल्या ताब्यान दिल्ल्या सिस्टांची बरी करून देखभाल करता तांकां खाण जेवण न्हेसो पांघरूंक आनी सगळी मांडावळ भलायकेची जावं पुरो इतर सगळ्या रितीची कित्याक हांवें सुरवेले 5 संगती सांगल्ल्यो ते सर्व जावंक पुरो मार्गदर्शक जावन राखवली जावन सांबाळ व्हरतलो जावन जतन घेतलो जावन एक शिक्षक जावन ती एका रितीची सेवा ती करून आसात जावं पुरो एका धार्मीक घराचो सुपिरियर वडील याजक जावंक पुरो वा एका तिर्गजेचो विगार जावंक पुरो एका दिसो गवळी जावंक पुरो सगळीं आपल्या ताब्यान दिल्ल्या शेडयांची आपल्या ताब्यान दिल्ल्या परजेची भोव जतनायन सेवा करतात आनी करूंक जाय आनी हो वावर गवळीपणाचो वावर जावन आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हो वावर करतना आमी जायती कश्ट मिनत काडूंक आसा तुमी पळयतात हांव एक दीस बसून आसल्या वेळार एकडे एका तोटांत बसून आसल्या वेळार थंयसर एक मुयांचो हिंड येतालो मुयांचो हिंड भायर सरलो मुखार 2 दांगे आसली व्हडली मूय 2 दांगे आसली व्हडली एक मूय मुखल्यान भायर सरली ताच्या फाटल्यान जायत्यो मुयो हजारांनी हजारेन मुयो लायन कर वेताल्यो खंय वेताल्यो तांकांच गोत्तू पूण वेता आसतना मोदें कांय तरी एक अडकळ आयली जाल्यार मुखार आसली मूय फाटल्या थोड्या मुयांक खबर दिता आनी ती फाटीं धांवून थंय एकल्या खबर दिता आनी ती आनी फाटीं धांवता आनी एकल्या खबर दिता आनी ती फाटीं धांवन आनी एकल्या खबर दिता अशें मुखली ती मूय वाट सुकयता आनी अनवार खंय आसा थंय तावन ती पळापळ घेतात ती लायन सोडटात दुसरी लायन दवरून येतात पळया त्या मुखल्या मुयेचो वावर खऱ्या गवळीपणाचो वावर जावन आसा मोवाचे मूस आसात मोवाची पळी आसा थंयसर एक राणी मूस म्हण आसा राणी मूस सगळे मूस त्या राणी मुसान सांगले बरें आयकतात जर तर ती राणी मूस थंय उठली दुसरे कडेन गेली जाल्यार पुरो मूस थंयसर वेतात जर तर त्या राणी मुसाक कांय तरी बादाक आसा म्हूण कळ्ळें जाल्यार ते सगळे मूस सांगाता मेळोवन विरोधी झुजतात कित्याक म्हळ्यार एका रितीचो बांद त्या राणी मुसा थंय आनी ह्या उरल्या मुसां थंय आसा
की तशेंच गवळ्यांतय आनी आपल्या इनात असलेल्या बकऱ्यांतय तसलो बांद आसूंक जाय आनी असलो बांद आसा जाल्यार खंडीत आमी आमचो वावर करूंक शकतले येता अर्थपणी म्हणलें सत आमी जाणा जाता जेजू बरो गवळी जेजू बरो गवळी आमी जाणाव जेजूचे गवळ्याचे पिंतूर आमी काण गेले जाल्यार एक हुशार नासलेल्या अस्कत शेडयेक आपल्या कांदार घेवन जेजू आसचें पिंतूर आमी पळयता बऱ्या गवळ्याचें कित्याक तो शेळया पासो तूं जीव दिवचे तसलो शेळया पासो जीव दिवचे तसलो बरो गवळी देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत बोवापूर बायन सान पेद्रो ताच्या पत्रांत सांगता आमचे पासोत पयले क्रिस्तान कस सोंसले ताच्या मेठांनी आमी चलच्याक ताणेंच आमकां एक देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांत तावन कसलेंच कपटीपण आयलें ना ताका सवल्या वेळार ताणें पाटी सवलें ना ताका कश्टायतना ताणें बेश्टायलें ना बघा निती प्रकार जर्ती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो आमी पातकांक मरोवन पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर कुर्सायलेले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां ववयलीं ताच्या गया वरवीं आमी गूण जाल्या तवळ पर्यंत वाट सुकून गेल्ल्या बकऱ्या परी आशिल्ली आमी आतां आमच्या आत्म्याच्या राखण्यांनी गवळ्यातय पाटी आयल्या आनी अशें जालें पळया समर्पण आपल्या शेळये खातीर आपले रगत ताणें वरयलें आपल्या शेळये खातीर आपलो जीव ताणें दिलो असलो बरो गवळी तो जावन आसा आयच्या सुवातेन आमी पळयता हांव शेळयाचें दार तो जावन आसा हंस बकऱ्यांचें दार हंस शेळयांचें दार कोण मुजे भितरल्यान सरता तो सुरक्षीत तो आसतलो म्हणलें सत जेजू आमकां दिता पळया एका गोट्याक एक बागील आसा आनी त्या बागलांतल्यान गोरवां भितर येतात शेळयो भितर येतात तशेंच जेजू जावन आसा तें बागील देखून जेजू अशें रावता आनी आमी समेज तांकां आपयता येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो येया तुमी कश्टान आसात तुमी बेजारांत आसात तुमी बुकेवन आसात तुमी ताणेवन आसात येया मुजे सरसी आनी हांव तुमकां काण पिवन दितलो हांव तुमकां झरीचें उदक दितलो हांव जावन आसा जिविताचो उंडो हांव जावन आसा जिविताची जर म्हजे लागीं येतात ती तुमी संतुश्ट जातल्यात म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या सुवातेंत आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें करी सई आयच्या पयल्या वचपांत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पेद्रो बोवापूर बायन सांगता भावानो भयणीनो तर आमी कितें करी सई तवळ पेद्रो बोवापूर बायन जाप दिता तो म्हणटा पातक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचें बोक्साणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचें नांवी पवित्र स्नान घेवं म्हळ्यार जेवी क्रिस्तांतय पाटी येवं तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या तुमकां तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या अख्ख्या संवसारभर शिंपडलेल्या तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमच्या सैऱ्या दायऱ्यांक तुमच्या सत्समाऱ्यांक तुमच्या मोगाच्यांक आनी समेस्तांक ती म्हूण केल्या जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवन दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या देखून तुमकां हें आका आपोवणें लाभलां तें बोक्साणें जोडूंक सोम्यासय पाटी येवंक आनी ह्या बऱ्या गोळ असो अनभोग करूंक देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पेद्रून आपोवणें दिल्ले बरवी आमी सोम्या लागीं या आमी कंतीन आसांव आमी बेजारान आसांव आमी दुकांत आसांव आमी नसता बली जाल्याव आमी संकश्टां सांपडल्याव आमी भुकेल्याव आनी आमी ताणयल्याव तर सोम्या लागीं येया आमी सोम्या सरशी येया तो जावन आसा जिविताची जर प्रशांत नितळ उदका सरशी आपूण वर्सो सोमी आमचो गवळी आमचे पोटभर आमकां काण दितलो तो जिविताचो उंडो तो आमकां कितेंच निराशी करिना बेजारान दवरिना बुकेन वळवळोवंक करिना ताणेन सुकोवंक करना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या जिविताचा जरी सरशी येया देखून एक बोवा पुरब्याचें गीत आसा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना असलो सोमी सदांच आमच्या सांगात आसा ह्या सोम्याक आमी विश्वासी रावया सोम्याचें उतरां आयकोवया आनी सोम्याचो खरो पाटलादार जावया तसो सोमी जेजू आमचो गवळी ताच्या शिळेंत आसलेल्या
म्हाका ताच्या हिंडांत असलेल्या म्हाका या शेळयेक तुका या शेळयेक भरपूर तीन आशिर्वादांनी भरून म्हूण मागते हांव आमेन. आमी उबी रावया त्रिएका देवत्या सुलम सभावार दुसारया सगळीं सांगाता आमी म्हणया सतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अवकार मरयेतावन जल्मलो 5 पिला काल ताणें कस सोंसले ताका खुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो सरपदवेदार देवापाच्या उजव्या बसला तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसबे करूं येतलो सतमांता पवित्र आत्म्या कथोलीक पुय सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे बक्षांनी कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. मगळ भावानो भयणीनो आमी सर्व देवाची भुरगीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या हिंडाच्यो शेळयो जे कितें आमकां गरज आसा आमची आशा आसा आमचे अत्रेक आसात ते सोम्या आमच्या गुवळ्या मुखार आमी दवरया आनी आमची मागणी उबारया. मगाला बापा तुझ्या पुताची गवली पोवन सोलोवन व्हरच्या त्या भाग्यवान बापा धर्माध्यक्षांक आनी पवित्र सभेच्या सर मुनेरांक तुजे सेवेच्या मनाभावान भर ताचे थंय तुजे श्रेश्ठ जकांचे आनी बऱ्या गवल्यांची प्रतिरूप दिशाशे कर म्हण मागता. सवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर मुखेल्यांनी खरे मुखेली जावन तांचे ताबेन आशिल्ल्या सर लोकांची सेवा करूंक ससाय लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या धर्म प्रांतांत विविध संस्थे चलोवन व्हरतात त्या सर वडिलांनी बऱ्या लोकांचे आदर्शकाल आपणा अधीन आशिल्ल्या अरेकल्यातय मोगान आनी मायपासान सलाशेकर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आवय बापायनी बऱ्या गवल्यांची देख घेवन आपणा भुरग्यांक पावो ते मार्गदर्शन दिवन बरी साल समकन शिकोवंक उर्बेन वावरच्यांक तांकां सदांच सुसुडीत कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजू बऱ्या गवल्याचो तालो आयकून ताचे परिस सर लोकांची सेवा करूंक आमच्या कुटुंबांत पावती देव आपोवणी फुलोवन येवंक तुजी मजत लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हेमकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमा जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी तुज्या खरो मोग आनी समाधान अनुभव करून सदां ताचे साक्षी जावन जिवंक आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आख्या संवसारा पासून कोरोना पिडे परवीं कश्ट दिल्या सर मनशा कुळा पासून आमी मागया. आमच्या भुरग्यां मेळा पासून युवजनां पासून परगांवांत आसात आमचे भाव भयणी कस्तार आसात तांकां बेगीन सर्व तांचे कश्ट निवारून दी म्हूण आमी मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा आमी तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां तुज्या पुताक जेजूक आमचो गुवळी जावन तुवें दिल्ल्या तुका आमी अर्गां दिता आसतना ताच्या हिंडाच्यो खऱ्यो शेळयो आमी जावच्याक आमकां तुजो आदार दी. आमच्या ताब्यांत आसलेल्या शेळयांची बरी करून जतन घेवचें तसले बरे गुवळी आमी जावंक आमकां तुजो आदार करपा फोव कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दुर्बोळी आमची जिणी तुवेंच दिल्लेली सदेणी घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ म्हूण येजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे आगी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची काणी स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां जरपिता तुका उद्या वायला सोबे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदा देवा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा
आमच्या गवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायन सोंसलेले कश्ट मरण आनी ताचे महिमे वदपना जिवानपण आमी आतां संभ्रमता आनी तुका भक्तीन समर्पिता. ह्या बलिदानाच्या बळान आमच्या पातकाचे गाय गुण कर आनी जेजू बराबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या संगाता जिवी जाल्ली मनशां कशीं आमी तुका भेटयलेलें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो काय दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्याचो. पण ते करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकण निवर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. Povit, povit, dălbaraso सर्वेस्po tu. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उन्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पोराचे नावी येतात आकाश. उत्सर्गी तुकाचे मगळ भाव भयणीनो भोव पवित्र घडयात आमी संभ्रमता. हे संदर्भात सगळे आमचे जिवीत आमचे कुटुंब आमचे भुरगेंबाळां सगळो संसार कश्टतलो संसार सुमेच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदे दिता नसतेम ते पर्यंत तुका निर्मळ बटवणी करच्याक एक काश पर्जा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत. पातकाचें मोगसाणें मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया.
जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभताम तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगडताम तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकताम बापा आमचे सोडून ये पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो त्याच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार सटण्यासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळज आणि चिबीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पोसताय ताका ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सभे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावन निर्मी तुका भेटलेले सासणीक दान तो आमकां करूं अशें देवाचे बाये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या भाग्यवंत जुजेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या भाग्यवंत सांजुतात देवाच्या आणि वैरक्त साक्षांच्या आणि समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसारात शांती आनी तारण फोबो कर म्हूण आमी मागता तुझ्या सक्रा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या पीटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाते ह्या संवसारान वाडसुरे तुझ्या पवित्र सभेक बाबाताना प्रिती मोगांदीर करे तुजे वजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुज्या इश्टगाती ह्या संवसारांत तरिल्ल्या समेस्तां मागीर पसान तुज्या राजान घे ते आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जाताल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशीर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची अजनामतीन दवरना खऱ्या गोवळ्याचो करो शिडयो जावच्याक देवाचो आदार मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडिशिडेंतले आमकां निवार दय करुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सोडून राजे तूं क्रिस्त चेणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय इत्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांतीतेन एकवटान सांबाळ तूं जे आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो भाव भयणीनो माया मोग सुकृतू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मोगळ भाव भयणीनो एक घडी बोरदें बी घालया हे सोम्याक आमी पळोवया उंड्यांनी वायना रुपार सोम्याचें मांस रगत सेवचें भाग म्हाका ना जाल्यार आत्मीक रितीन सोम्याक घेवचें प्रयत्न करया सोमी आमचें थंय आसा
म्हज्या जिवांत आसा, म्हज्या कुडींत आसा, म्हज्या आत्म्यांत आसा, म्हज्या काळजांत आसा, सुमी म्हज्या घरांत आसा, सुमी म्हज्या सगळ्या जिवितांत आसा. खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नवी जमता थंय हांव तुमच्या मदें आसा म्हणा सुम्यान. हे सुम्याक तुम सकन घेया. सुम्या म्हजे थंय राव, म्हजे थंय ये सुम्या, म्हजे थंय राव, म्हजे थंय बिडार कर, म्हाका वाट दाखय. हांव तुजो कोरो शिळी जावंक, तुज्या हिंडाची करी शिळी जावंक म्हाका तुजो आदार दी म्हूण मागया. जेजू बोऱ्या बोवल्या, जेजू स्वादी बोळ्या, ये काळजांत दूर बोळ्या. स्वागत 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 तुका राया सर्गीच्या आत्म्यांत ये आमच्या, प्रकाश तुजो फांका. चिन्येच्या पयला आमच्या बोरवोशा, पातका काडूंक निग्रां. कुर्बेन तुजें नेटाय, सर्गीची वाट दाखय. कुर्बेन तुजें नेटाय, सर्गीची वाट दाखय. जेजू बोऱ्या बोवल्या, जेजू स्वादी बोळ्या, ये काळजांत दूर बोळ्या. स्वागत 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 तुका. प्रार्थुया. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलेलें देखून ह्या मिसाच्या बलिदानार आमच्या बऱ्या गवळ्याचो थाळो आयकूंक आमकां मेळ्ळो. ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेल्ली आमी प्रामाणीकपणान जिवोवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं. ह्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचतां आनी घरा आसोनी ताच्या ताळ्या कान दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जिवंक आमी आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन आम्हा समेस्तां खातीर मागलेल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या माध्यमा मुखांतर भोव पुरबायन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी खुशी व्हरतात. तुमकां अभिनंदन. इगर्जेक येवंक जायना जाल्यारय ह्या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवान आमकां फावो केलां. देवाक जावं अर्गां निरंतर मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. देवाची काकूळ कृपा करतावनूच आमी मागोवन घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रतिरितीन भोव पुरब्याचें गायन केल्लें बाब राहुलाचो उपकार भोवडटा आनी हे मिसाचें बलिदान तुमकां समेस्तांच्या घरा पावोवचें भोव पुरब्याचो वावर करतात. आमचो भाव विनोद गंगोळ्ळी, भाव अविनाश गंगोळ्ळी तांचो मनपूर्वकी आमी उपकार भोवडटा. वरती सेवा सोम्याच्या त्या मिसावा खातीर ते करून आसात. तांकां आमी काळजांत हांव देव बरें करून म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. सांगातास तुमकां समेस्तां परत देव बरें करून म्हणटा आसतना आमी एकामेका खातीर मागया. परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर, गांवांत आसलेल्या खातीर आनी आम्हा समेस्तां खातीर आमी मागया. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा आनी अशें देवाची भरपूर कृपा आमी अनुभव करूंक देव आमकां फाव करून दी म्हूण मागया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवच्याक आमी दिंबी घालया, तकली बगोवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे
असो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे वडकार हालेलुया हालेलुया Lovegayan serves pora kurbehin ngakya Vine घेऊन रंगीत संगीत भक्ती करया सगळ्या काळजान सर्वेस पोरा कामी असिया नाव ताचे हसून नावाड्या नाव ताचे हसून नाव ताचे हसून नाव ताचे हसून ते गाजोव्या सूर्य संतारा मोळबारी रसनाराची गातात विस्मिता रुखसरा फुलांके प्रतवेरी हसितात ईश्वराक सांगाता रुखसरा फुलांके प्रतवेरी हसितात ईश्वराक सांगाता नवे गायन सर्वेस पोरा कुर्बेन गाव्या विणे घेऊन रंगीत संगीत भक्ती गीत करया सगळ्या काळजान सर्वेस पोरा कामी असिया नाव ताचे हरसून नावाड्या मोगार पुत्रा सोबे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी भगीन कुर्साचे कृवेन निवरो आमकां आमचे देवा आमच्या अंदुस्पानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन